मोगाल भावा भयणांनो, गोरमेन सुकलेल्या सोयंबाचेर पावसाचो शिवर पडटोच आख्खें सोयंबूच बदलता आनी पांचवें चार जाता. बिगडलोली भलायकेक वखदां आनी मागण्याचो सांगात फावो जातोच बिगडलोली भलायकी परत बोलवून जाता. ह्याच दिशेन आयच्या चवथ्या मिलाक सायबिणीच्या नोवेनाचो विशय जाक्यो जिवीत नवसोदता. वच आनी तूंय तशेंच कर. जाकेवाच्या जिवितान जेजून प्रवेश करतोच जाक्यो आपलें जिवीत नवसोरता. आपल्या जिवितान तो यू टर्न मारता, आदल्या जिविताक पाट वळटा आनी फुडल्या जिविताक वेंग मारता. आमकां बावतिस्माच्या संस्कारांत आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यांत, क्रिस्ताक आमी नेसल्यांत, पूण मनीसपणाची अशोकतायेन हे आमचे संबंद आमी बिगडल्यात. हाकाच लागून हे बिगडलेले संबंद परतून नवसोरूंक इग्रोज माता आमकां तरेकवार सोयेक फावो कोत्ता. जावं तो कुमसाराचो संस्कार, रेतीर, मिसाची बॅट आनी आदी. तो जाकेवाची देख घेवन आमी आमच्या जिवितान परतून जेजूक येवकार दिवन उजवाडाची मनशां जावं मिलाक सायबिणीचे मजतीन ह्या मिसांत आमकां आदार मागतना भाटीर वाड्यान रावतल्या दर एका कुटुंबाक मिलाक सायबिणीचेच आदारान देवाची कृपा तांकां मागुया. तशेंच आयज आमकां मोर्जेकारांक एक संतोशाची खबर. आयज आमचो गवंडली फादर मिंगेल पेरेरा आपल्या याज्ञिकी संस्कारणेचो रुपया उत्सव समोर ओंपता. ताच्या देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिता. ताणें दिलोलो देवाचो मोग आनी आमच्या गांवांत हाडलेल्या बरेपणाची आमी तोखणाय करता. आनी ताच्या गवंडलीक वावरान ताका मिलाक सायबिणीच्या आदारान देवाची उपट बेसांवां ह्या मिसांत आमी मागुया. ह्या वेळार जाकेवाच्या जिविताचेर आदारलोलें एक ल्हानशें चोल चित्र पळोवन ताची देख आमी आपणावून मिसाचे बेटेक तयार जावया. Show us, Lord, show us the true way. This man truly is a prophet. My Lord and Master, save me. Hey! He's determined. Oh, Lord, save us, save us. Lord! Show us the true way, Lord. You stop. Move out of the way. That's the tax collector! Hurry down, Zacchaeus, for I must stay in your house today. My house? I want to stay in his house. Zacchaeus, no, Jesus. Not rich, friend. Rich. Oh, yes, it is. Yes, excellent. Listen. I give half of my belongings to the poor. And if I have cheated anyone, I will pay him back 4 times as much. I don't believe it. A tax collector paying back his taxes. Salvation has come to this house today. For this man also is a descendant of Abraham. The Son of Man came to seek and to save the lost. सगळीं आमी एकठांय जावया
सगळे आमी लागीं सहरया दोनया देवाक पाकाणुया आनंदांचो ताका सोया तारणा तूं कोडोक दोनया जिविता तूं सोरू दोनया आमकां भुरग्यांक तूं वाडा तुझ्या राज्यान व्हरून पावय तारणा तूं कोडोक दोनया जिविता तूं सोरू दोनया आमकां भुरग्यांक तूं वाडा तुझ्या राज्यान व्हरून पावय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबडून सगल्यांक तुमकां देवाची कृपेन आनी आशिर्वादान बोलली सांज आमी आवडयता. आयज नोवेनाचो चवथो दीस आनी आयचो विशय जाकेव जिवीत न्हवसरता वच आनी तुवें तशेंच कर. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतात बाटीर वाड्यांतली समुदाय तांचे पासत केरीत भाशेन आमी मागुया. तशेंच आयज आमकां मोर्चेकारांक व्हड खुशालकायेचो दीस कित्याक आमचो गवळी फादर मिगेल आपणाच्या याज्ञीपणाची रुपया उत्सव समोरता आसतना देवा बापान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी आपलो गवळीक वावर करूंक बरे भलायकेन ताका राखूंक आनी सांबाळूंक बापा लागीं पवित्र मिसाचे भेटेन आमी मागुया. तशेंच रेमंड आनी अनिता आपणाच्या लग्नाच्या वार्षिक दिसाचो उगडास करतात तांचे पासोती मागुया. तशेंच लुईस फेर्नांडीस आपणाचो आपलो जोल दीस समोरता तांचे पासोती आमी मागुया. तशेंच हे जायती सोबार भाव भयणां आपणा जोल्म दीस समोरतात लग्नाच्या वार्षिक दिसाचो उगडास करतात तांचेरूय देवा बापाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन भोगतीन वांटो घेवचे खातीरचेच भोगसण मागून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींदू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खर्चो आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. वायरसांतली आमकां सोगल्यांक निवारूंक आमची मागणी चालूच आसूं दी. देवानूच आमची काकलूत करूंक आमी मागुया. आनी केरीत भाशेन आमच्या गवळ्या पासत वादा मिंगेला पासत आमी केरीत भाशेन आयचे दिसा मागुया. कोनवाले बापा पातकाच्या खोडांत पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताची खालतिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजी भुरगीं केलीं आनी आमची काळजां सुर्गीच्या संतोशान भरलीं. तो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासनाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलेल्या धर्मदुतांनी आनी भावा भयणींनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुसल्याक आयलो तेन्ना सुनोत केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें,
सुनोत करिनाशिल्ल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय? तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कुटावन सांगलें, हांव जॉप्पा नोगरांत आसलो आनी मागणें करतना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओल कशी चारूय कोनशांक धरून स्वर्गार थावन संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मनशाती, जनवरां आनी जिवाणी आनी अंत्रोला वेळीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू, उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. अपवित्र आनी मेळ्ळें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितोळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतालो त्या घराच्या उमऱ्याशी तेग मनीस थांबले. शेजारया थावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बरोबर वचूंक फाटीं फुडें सरोनाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्या. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलेलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जॉप्पाक पेद्रू म्हणलेल्या सिमावांक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी म्हाका सोमयाच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवांवान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोमया जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकोळ घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून तांणी अशें म्हणलें, म्हणटोच जिविताक पाटयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यान देवान दिलां. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणया, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू ताणेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओर्जीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चोडून वेतां. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी.
हांव म्हज्या मेंढरांक वळखता आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तो जेरुके नगरान भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो तेन्ना जाकेव नांवाचो 2 वसुलदाराचो एक मुखेली आनी आस्तीक मनीस येवन जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे केटेक लागून ताका मेळो ना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, बेगीन देंवून ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो वेगी देंवलो आनी व्हड कुशेन जेजूक आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांक गुणगुणून म्हणलें, हो पातकी मनशागेर रावूंक गेला. नीट उबो रावून जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांच्या सातां म्हजी गिरायस्कायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हटलें, आयज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तो सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, नोवेनाचो 4थो दीस आयज आनी आयचो विशय जाकेव जिवीत न्हवसुरता, वच आनी तुवें तशेंच कर. जाकेव जिवीत न्हवसुरता, वच आनी तुवें तशेंच कर. आपल्या जिविताचेर टर्न मारलोले, जिवितान न्हवसुरणी घेतलोले सोबार मनीस आमकां इतिहासान दिसून येतात. घोडेक आमी आमच्या जिवितान असलोच जायते फावटी टर्न मारला आनी आमचें जिवीत बदलून नवी मनशां आमी जालेलीं आसा. पूण आयच्या दिसा नियाळाक एक घडणेचेर आमी नियाळ करुया. आमच्या भारतांतूच घडलेली घडणी. ब्लेसेड राणी मारिया ही माद्री भयण बरो वावर करताली आनी जायते फावटी आमी पळयलां, जो मनीस बरो वावर करता हो बऱ्या झाडाक की चड फातर पडटात. बरें झाड जें फळां दिता त्या बऱ्या झाडाचेर सबूर फावटी चड फातर पडटात. हेंच की हे माद्री भयणीच्या जिवितान जालें. आपणाचो वावर करता आसतना ताका असलेच कितें सोंसचें पडलें आनी हे माद्री भयणीचो मोठो हो विशय तेच्या माद्रीपणाचो जावन आसतलो. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटकापूर कटूंक देवान म्हाका अभिशेक केल्या. हे माद्री भयणीचो लुकाच्या शुभ वर्तमानांतल्या आदारलेलो विशय तिचो आसतलो. आनी हेच मोठो होच विशय ही माद्री भयण आपल्या जिवितान जियेताली. अदीक करून गरिबां सगळें खेरीत हुस्को दाखोवन तांची सगळें बरेंपण वांटूंक ती वावुरताली. आनी अशें करता आसतना RSS ह्या पंगडाचे मनीस तिका दामून धरूंक सोदतात, तिका नाटक करूंक सोदतात. अशे तरेन ती तरणाटे ही माद्री भयणीक जिवेशी मारपाक प्लॅन करतात. अशे तरेन ही माद्री भयण बसीन प्रवास करता आसतना ह्या तेगा मदलो एकलो समुंदर सिंग हे माद्री भयणीचेर आताक करता. सुरी घेवन सोबार फावटी सुरी ताका तोपून हे माद्री भयणीक जिवेशी मारता. इतल्यानूच सगळें सोंपूंक ना. माद्री भयण घोडी सोंपून गेली. ह्या मनशाक धरलो, जेलीन घातलो.
इतल्यानूच खबर जालें ना. हो मनीस बोन कोण सोंसता आसतना हे माद्री भयणीची एक भयण आनी एक माद्री आसतली सिस्टर सेल्मी पॉल. कांय वेळान कांय वर्सांनी ही माद्री भयण हे समुंदर सिंगांक बोनकोणीन प्रिसांवान भेट करूंक येता आनी तिची सोबें एक मोगाची बोगसण्याची कोरणी आदारता. ह्या मनशाक बोगसणी दिता. ह्या मनशाक समुंदर सिंगांक बोगसणी दिता आनी क्रिस्ती मनान आपणाचो भाव म्हणून ती मानून घेता. इतल्यानूच खबर सांगना कांय वर्सांनी सिस्टर राणी मारियाची आवय कांय वर्सांनी समुंदर सिंगांक बोनकोणीन भेट करूंक येता आनी तिच्या हाताचो समुंदर सिंगाच्या हाताचो उमो घेता आनी ताका बोगसण दिता. एके तरेन आमी क्रिस्ती भाव भयणां बोगसणेची मनशां म्हणून दाखोवन दिता. असली कोरणी पळोवन समुंदर सिंगांक कितें जावपाचें काय ताचें जिवीत नवसरता. असली मोगाची बोगसण्याची कोरणी हे माद्री भयणीच्या गोरच्यांनी आपणा सोबे आदारली ती पळोवन ताचें जिवीत बदलता. तो आपल्याचें जिवीत नवसरता. नवो मनीस जाता. आयच्या नियाळाक ही घडणी आमकां नियाळ व्हरूंक आदाराची जाता. कित्याक आयचो विशय जाकेव जिवीत नवसरता. वच आनी तुवें तशेंच कर. आमच्या जिवितांतूय सोबार पावटी घडयेक खुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं आमी जायतो प्रयत्न केला आमचें जिवीत बदलूंक नवी मनशां जावंक. पूण आमची मनीस असोक्तायेक लागून जायते पावटी परतून परतून त्याच पातकान आमी पडटा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां खेरीत संदेश जाकेवाच्या जिवितांतल्यान मेळटा. जाकेव कोण आसलो काय? मुखेल 2 वसुलदार, पदवी दुडू आसतलो आस्तीक मनीस अशें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. इतलें आसून लेगूनच ताचे लागीं सगलें आसतलें. पूण एके तरेन तो जेजूक पळोवंक सोदता. ताची आस आसतली जेजूक पळोवंक. आंगान मोटवो लेगून जेजूक पळोवंक मेळूंक ना. त्या वेळार जाकेव आपणाची पदवी आपणाक आसतलो समाजान मान आसा तो सगलो विसरता. चीफ टॅक्स कलेक्टर हें आसून आपणाची पदवी विसरता आनी जाकेव जेजूक पळोवंक एका झाडार चडटा, रुमडाच्या झाडार चडटा. फकत जेजूचेर ताका नदर घालूंक जाय आसतली. जाकेवाच्या जिवितान पळयलें जाल्यार हो पयलो पावडो ताच्या जिविताचे नवसरणेचो. जेजूक पळोवंक सोदता. आमी जेजूक पळोवंक सोदता काय? जाकेवा भाशेन आमच्या जिविताचे नवसरणेचो होच पयलो पावडो जाता काय? जाकेव झाडार चडटा. आपणाक आसतलो समाजान मान सगलो विसरता आनी जेजूक पळोवंक पयलो पावडो फुडें मारता. दुसरे सुवातेर पळयत जाल्यार जेजू जाकेवान एक पावल फुडें मारला तें पळोवन जेजू आपणाचें पावल जाकेवा वाटेन मारता. ते वाटेन वेता आसतना जेजू जाकेवाचें नदर घालूं म्हणटा, जाकेव सोकला देंवून ये, आयज म्हाका तुमगेर रावूंक जाय. जाकेवाच्या जिवितान दुसरो नवसरणेचो पावलो जो जेजून जाकेवा वाटेन मारलो. एके तरेन जाकेव खुशालकायेन भरता. कित्याक जेजून आपणाक वळखलो. जाकेवान एक पावल मारलें देखून जेजून जाकेवा वाटेन आपणाची पावलां मारलीं जाकेवाचें जिवीत नवसरूंक. तिसरे सुवातेर पळयत जाल्यार जाकेव नियाळ करता. आपणाचें जिवीत बदलूंक जाकेव आपणाचें पावल मारता. आयजूच म्हजे गिरायस्कायेचो अर्थ वांटो हांव गरिबांक दितलो आनी कोणाक फटयल्यात जाल्यार चौपट परतून दितलो. जाकेव आनी एक जिविताचें नवसरणेचें पावल फुडें मारता. अशे तरेन जाकेव आपलें जिवीत नवसरता. नवो मनीस जाता. आयच्या नियाळांतल्यान आमच्या जिविताकूय आमी 3 वस्तू घेवन वचुया. पयले सुवातेर आयकुपाची गरज आसा. जिवीत नवसरतलो जाल्यार कोणाचे तरी आमी आयकूंक जाय. जाकेवान जेजूचो ताळो आयकलो. हाका लागून जाकेव आपणाचें जिवीत नवसरूंक नवो मनीस जावंक पावलो. तेच भाशेन आमकां सोबार जाणां शिटकायतात आमच्या जिवितान. जावं आमची गवळी, जावं आमची घरचीं, जावं आमची लागशिल्लीं. ही शिटकावणी आमी बेऱ्या कानार घेवंक न्हय, पूण आमच्या काळजाची खोलायतान आमी ती आयकूंक जाय.
तर पयलो पावडो आमच्या जिवितान नवसोरणी हाडटले जाल्यार कोणूय आमकां कितें बरें सांगता तें आमी आयकूंक जावं ते देवाच्या उतरांतल्यान आमकां घडीक संदेश फावो जावंक शकता, जावं आमच्या गोवळ्या वरवीं आमकां हो संदेश फावो जावंक शकता, जावं आमच्या घरच्यां वरवीं हो संदेश आमकां फावो जावंक शकता. तर आमचे कान उक्ते करून न्हूच कुडीचे कान पूण आमच्या काळजाचे कान उक्ते करून हो संदेश आमी आयकुपाची गरज आसा. हो पयलो नियाळ आमच्या जिविताक घेवन वचुया. दुसरे सुवातेर नियाळ करपाची गरज आसा, ताचेर चिंतप करपाची गरज आसा. जशे तरेन जाकेवान चिंतलें, जिसून आपणाक सोकला पयलो जाकेवान घोडी त्या वेळार नियाळ केलो. होच आपणाक एक संदी आसा जिवीत बदलूंक. तेच भाशेन आमच्या जिवितान, तेच भाशेन समुंदर सिंगान ताच्या जिवितान नियाळलें आसतलें. आपणाक ह्याच्या माद्री भयणीच्या घरच्यांनी इतलें बरेंपण दाखयलें, आपुणूय नियाळ नवसरतलो, नवो मनीस जातलो. समुंदर सिंगानूय आपणाच्या जिवितान नियाळ केलो आसतलो. आपणाच्या जिविताचेर जाकेवानूय आपणाच्या जिविताचेर नियाळ केलो. आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करपाची गरज आसा. ओकेपणान आमच्या जिविताचेर बारीकसाणेन नदर मारपाची आमी गरज आसा. हाकाच लागून खेरीत वेळ आमी वेचून काडुया, आमच्या जिविताचेर बारीक नदर आमी मारुया. हो जावन आसा दुसरो संदेश आयच्या दिसाक आमकां. आनी तिसरे सुवातेर जिवीत बदलूंक प्रयत्न करूंक गरज आसा. जर तर आमी एक पावल फुडें मारिना कांयच बरेंपण आमच्या जिवितांत जावचें ना. समुद्र सिंगानूय आपल्या जिवितान एक कडेन पावल फुडें मारलें आसतलें. माद्री भयणीन जेन्ना बरेंपण दाखयलें तेन्ना आपुणूय जिवीत नवसरतलो. जाकेवानूय आपणाच्या जिवितान नवसरणी हाडूंक प्रयत्न केलो. एक पावल जेजू वाटेन मारलें, रुमडीच्या झाडार चडलो, जेजू पळोवंक ही ताची आस जाली. आमच्या जिवितांतूय आमी बदलणी हाडटले जाल्यार आमी एक पावल फुडें मारूंक जाय. जेन्ना आमी एक पावल फुडें मारतले तेन्ना देव 10 पावलां आमचे वाटेन मारतलो. हे पावल मारूंक आमचेर एक एकल्याचेर दवरलेलें आसा. आमच्या जिवितान नवसरणी करतले जाल्यार आमचेर दवरलेलें आसा. जितलें आमी एक पावल फुडें मारतले तितलें बरेंपण देव आमचे सवें दाखयतलो. तर आयच्या नियाळांतल्यान हे 3 वस्तू आमच्या जिवितान घेवन वचुया. आयकुपाची गरज, नियाळ करपाची गरज आनी जिवीत बदलूंक प्रयत्न करपाची गरज. ही 3 वस्तू मनांत धरून आयच्या पवित्र मिसाचे भेटेन बापाची कृपा आनी बळ आमी जिवीत नवसरूंक आमकां मागुया. आमच्यो कुर्सो ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप नरी आमच्या बिस्पान आनी सगल्या याज्ञिकांनी आपल्या हातान घातलेले पोरजेक जिवीत नवसरूंक आनी बऱ्या जिविताक वेंग मारूंक आदाराचे जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. राजकारबाय चलयतल्यांनी आपुणूच पयले भ्रश्टाचार करपाचे सोडून दिवंक आनी पोरजेकूय स्वताचे वाटेन चलोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या जिवितांत आमी वायट करता तेन्ना, पातकांत जियेता तेन्ना जिविताचेर नदर मारून जिवीत नवसरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आयचे नव्यान करतल्यांक बाटीर वाड्याक मिलाक साहेबणीचे मजतीन आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरूंक बापा लागीं मागुया. नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका.
ह्या वेळार खेरीत भाशेन आमच्या कोवळ्या पासत आमी मागुया, फादर मिंगेला पासत मागुया. सायबीण मायचे मजतीन देवा बापान ताचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं. आपलो कोवळीक वावर करतना आपले कुरपेन आनी घोटायेन आनी बरे भलायकेन ताका भरूं. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, थोड्योश्यो गोरसो आमी तुजे मुखार दवरलेल्यो आसात. दोन आमच्या गोरसांक ती आनी मागलेले उपकार आमकां फावो कर. तशेंच आमच्या काळजा मनां आसलेले हुस्के खोती दूख आमच्यो अडचण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. देवा उतो आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावं दी जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत मोगता. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत मोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पळय सुबेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, सगल्या देण्याच्या दातार तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी कालसान तुका ही देणी भोगता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फाव केल्याय, तशें सर्गीचो तो उचरा वतो अप्रेमीत संतोश आपणाक फाव कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करूंक ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी उचारतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. सर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. बापा, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेजपुरी जेवण जातूच चिसून काल्स घेतली. बापा तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान ससनीक कोराचें हें रोगत, पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपरी तुमी विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो चोनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान तेय आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचो पती बागयोन चुचे बागयोन धरून वता. सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमची मागणी आमची कुर्चो देवा आमकां दवरून जेजून शिकयले प्रार्थन भावार्थान बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशन नवत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकांक मोगान आनी आस्या दोडान आमी शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी होच तो मोगाचो जेजू. आमचें जिवीत नव सरूंक नवी मनशां जावंक आमकां आपले कुरपेन आनी गोठायेन भरता. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ बाबा भयणीनो, कोरोना व्हायरस हाका लागून आमची इगोर्जीन मिसान वांटो घेवंक जायना देखून आमच्या जेजूक उंड्या आनी सोऱ्याच्या रुपान शिवंक जायना. आमच्या घरांतूच रावून जावं टी व्ही केबलाचेर मोबायलाचेर मिसां दाखयतात तातूंत वांटो घेतना आमी आत्मीक कोमनिया घेवंक जाता. हे वेळार आत्मीक कोमनिया घेवंक म्हजे बरोबर हे मागणी करची. मोगाळ जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका भिंगोयतां आनी आक्कोच तुका एकवडटां. तुजे सोशिल्लो दीस वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दिश्ट घाल आनी पास्काचे संभ्रमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलाय. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जिवच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जन्मपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवन कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. फाल्यां 5वो दीस नोवेनाची मांडावळ करूंक चोपड्या वाड्यांतली समुदायाची भाव भयणां आयच्या खेरीस खुशालकायेच्या दिसा आमच्या कुवळ्याक फादर मेंगेलाक आमच्या आख्खे मोर्चेच्या फिरगुसकारांच्या नांवान परबी आवडयता. आमी देवाचो भरपूर आशिर्वाद ताचेर आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. जिवीत नोसरूंक वचून येत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
मिलाक सायबिणी आमचे पासत विनोदी करून क्रिस्तान बासायला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी मिलाक सायबिणीचे मजतीन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडूय आनी सांत सासनाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय. आमेन. कालके रातीतली फात्या पोरी तूं मारे उदेताय आके पृथ्वीचे सूर्या वरी तूं राणी पोजोटा